डेंग्यूचो दुबाव आशिल्ल्या 6 वर्सां पिरायेचे चलयेक मरण आयिल्ल्यान काँग्रेसीन पुलिशेन कागाळ दाखल केल्या। न्यू वाड्याच्या थळाव्यांनी चिखलेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत निदर्शनां केल्ल्यान बालदिना दिसा हो विशय उक्ताडार आयलो। वैजकी घाळपणाक लागून हे मरण आयला असो आरोप थळाव्या लोकांनी आनी काँग्रेसीन केला। पळयात पुराय बातमी। इट इज अनफॉर्च्युनेट की बाब विजय ताचे चली हे आज ऑन चिल्ड्रन्स डे अनफॉर्च्युनेट शी पास्ड अवे आनी म्हाका दिसता ह्या इन्सिडेंटान जी हायकोर्टान गेल्ल्या म्हयन्यान एक जजमेंट पास केलो अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट श्री प्रकाश सरदेसाय वर्सीस द स्टेट ऑफ गोवा एंड वर्सीस डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस आनी त्या ऑर्डरीन कॅटेगोरिकली हायकोर्टान दाखोवन दिल्लें की गोंयान हेल्थ सेंटरान फेसिलिटीज ना, दोतोर ना, वखदां ना, थंय इक्विपमेंट्स टेस्ट करपाचे ना, एम्ब्युलन्सीज ना, हे कॅटेगोरिकली हायकोर्टान दाखोवन दिल्ले सरकाराक बडी मारिल्ली अक्षरशः। आमी तो इशू घेतिल्लो आज इट इज अनफॉर्च्युनेट की ताजे चली बापडे सकम टू दॅट कित्याक 2 दीस पयलीं ताणें जोर आयला म्हूण आपल्या चलयेक थंय एडमीट केल्ले। शी वॉज अंडर मेडिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ गोवा आनी जेन्ना चिकालेम जेन्ना हेल्थ सेंटरान जायना जालें तेन्ना तांणी सकाळीं आज 5 ताका जीएमसीन शिफ्ट केले आनी द सॅड पार्ट इज जीएमसीचे दोतोर ताका सांगता की तुवें हाडपाक चूक केली म्हणजे लेट केलो, तूं जर मातसो एक वरभर पयलीं आयिल्लो जाल्यार कदाचित तुजें चली वाचता आशिल्लें। सो म्हाका हो प्रश्न ह्या सरकाराक आनी जीएमसीच्या डिनाक विचारपाक जाय की गोंयान ज्यो हेल्थ सेंटर जे आसात प्रायमरी जावं CHC आसात ह्यो कोणा अंडर येतात? अरे ते तुमच्योच ब्रांच मरे। सो आज एक गोंयकार समज जर खंयच्या हेल्थ सेंटरान जर एडमीट आसा तर तो खंयचोच गोंयकार आज सुरक्षीत ना, कित्याक जीएमसी सांगता की तुमी लेट हाडलो म्हणून तो गेलो पूण तो तुमच्याच ब्रांचीच्या हॉस्पिटलान अंडर ऑब्जर्वेशन आशिल्लो। सो म्हाका दिसता ही खूब दुर्दैवाची गजाल आसा जी आज आमचे एक ल्हान बाय शी हॅड टू लीव दीस वर्ल्ड because I think pure negligence of the medical officer on duty at that health center. म्हाका दिसता खंय तरी हे राजकारण आमी हांगा करचें न्ही, बट आय थिंक हेल्थ इज वेल्थ म्हण आसा। आज मनशाचें आरोग्य जर बरें आसलें जाल्यार एक बरें जीवन जगपाक शकता। आनी म्हाका दिसता आयची जी दुखद घटना जी घडून आयल्या ते इट हॅज एक्सपोज्ड की कशा पद्दतीन ह्या सरकाराचे हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर इज देयर इन गोवा। एक्झॅक्टली 1 म्हयने पयलो 16 तारखेर ऑक्टोबराच्या आमी ह्या हेल्थ सेंटरान गेल्ले आनी ऑल द शॉर्टकमिंग्स त्या हॉस्पिटलान हे आमी हायलायट करून एक मेमोरंडम दिल्लो। हो आमी मेमोरंडम दिलो 16 तारखेर ऑक्टोबराच्या। हातून आमी सांगुल्ले तुमी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांदला, 2 फावट इनॉग्रेशन केला फॉर पॉलिटिकल मायलेज। थंय डॉक्टर ना, सिवियर शॉर्टेज, देर इज सिवियर शॉर्टेज ऑफ नर्सीज, एम्ब्युलन्सीज ना, थंय पेशंटाच्या रिलेटिव्सांक एटेंडंट्स आसा तांकां कॅन्टिनाची सुविधा ना। हे सगळे बरोवन दिल्ले आसा आमी। एंड टुडे that very reason has led to the loss of this poor child and that too children. So this is a wake up call, not only a hospital, सगळे हॉस्पिटल। आणि आमकां एक विश्वास आसा की this will not repeat again. There will be drastic changes. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, सुभाशीष गोवेकर आणि सानिका नागवेकर।